Sorveskoracie modli, slavia porosus morte, Evacia dobra coruja, Dacia modliram coruja, Evacia dobra coruja, Dacia modliram coruja. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बोगसणे जावन आसा एक चावी जाच्या वरवीं आमच्यान दुसऱ्या मोदें एक बरो सोंबून जोडूंक जाता आनी सवस्कायेन जिवंक सोंपेपण मेळटा. आयज 7व्या दिसा नोवेनाच्या आमचो विशय जावन आसा आसूम सायबिणीचे मोजतीन आमी बोगसणे दितोली मनशां जावन आमचे शिराव. जेजू आपल्या उतरा वरवीं हेंच करूंक आमकां उस्कायता. दुसऱ्यांक बोगसूंक सोंपें न्हय, पूण हें करूंक आमकां देवाची कृपा जाय. जेजून आपले शिकोवणे वरवीं हेंच सोत शिकयलें आनी पातक्यांक आनी तशेंच भायरायलोल्यांक बोगसण्या वरवीं नव्यान एक बरें जिवीत जिवंक सोहेग दिलो. हेंच सोत खुर्सार उमकाळटना ताणें उद्गारलें, बापा तांकां बोगोस, ते नकळत ते कितें करतात ते. देवान आमकां बोगशिल्ल्यात म्हणटोच आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक वावरुया. मारिया जावन आसा आमकां सगल्यांक एक नमुनो, कित्याक ती देवाच्या संबंदान रावली आनी दुसऱ्या सोवे मोगान जियेली. तर तिचे विनवणे खाल रावन आमी बोगसणे दितोली मनशां जावन ह्या मिसाचे भेटेन खतखत्यान मागुया. मनीस आमी ओस्कोत चुकता तर आमची चूक ओळखून घेवन बोगसणे मागूंक आनी बोगसणे दिवंक आनी घेवंक आमकां उदार कोर म्हूण मागुया. तर ह्या वेळार आमचो कोणूय दुस्मान आसा वो आमची कोणा लागीं उलयनात वो कोणा लागीं झगडलेलीं आसात वर्सांची वर्सां, ही दुस्मानकाय घेवन आमी रावल्या. गरज आसा आमकां शांती मेळटली जाल्यार आनी सहजकायेन आमी जियेतले जाल्यार बोगसूंक. तर ह्या वेळार आमची चुकी आमची पातकां वळखून घेवन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मोलांचे तोंडानुसार वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदां सांगपाक बरें सगळ्या विनोदांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्पराच्या लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya
तूं या पवित्र आत्म्याचो समुदाय ह्या समुदायांत रावतल्या सगळ्या कुटुंबां खातीर मागुया. काकूच सारो देवा, आमी भोव सोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे ओस्कोतायेन आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमचे खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जोस्वेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोरान जोस्वेक सांगले, आयजूच सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार हांव तुका वोड करूंक सुरू करता. म्हणजे मोजसा बरोबर हांव आसलो तसो तुजे बरोबर हांव आसा म्हूण तांकां खात्री मेळटली. कराराची आग पेट व्हरतल्या याज्ञिकांक असो हुकूम घाल, जोर्दनाचे दोडेर पावतोच तुमी जोर्दनांतूच रावात. तेन्ना जोशुवेन इस्रायलाचे पोरचेक म्हणलें, लागीं सोरात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची उतरां आयकात. जोशुवेन सांगलें, एक जिवो देव तुमचे मदें आसा आनी तुमच्या दोळ्या मुखार कानानकाराक पयस करतलो म्हूण तुमकां कळोन येतलें. पळयात, आख्खे पृथ्वीच्या सर्वेस्पराच्या कराराची आग पेट तुमचे दोळ्या मुखार जॉर्दन न्हंय उतरून वेता. सर्वेस्पराची आख्खे पृथ्वीच्या दोनयाची आग पेट घेवन याज्ञीक जॉर्दनाच्या उदकांनी पांय घालतले तेन्ना जॉर्दनाची वयर तावन सकला व्हांवता ती उदकां तारतली आनी एक रास कशी जावन उबी रावतली. सांगलोले प्रमाणे जॉर्दन उतरूंक सगळो लोक आपल्या तोंबूंतलो भायर सरलो तेन्ना पोरचे मुखार याज्ञिकांनी कराराची आग पेट वेली. आग पेट व्हरताले ते जॉर्दनाशी पावतोच आनी आग पेट व्हरताले त्या याज्ञिकाचे पांय उदकान लागतोच पिकाच्या समयर जॉर्दन आख्खे लांबायेक दोडे वयल्यान उदकान बरोवन वता. वयर तावन व्हांवताली ती उदकां तारली आनी लांब रूंद जाग्यार एक रास करून उबी रावली. आदामा तावन जारेंतेच्या खोटा पर्यान त्याच बरोबर आराबाक वो मिताच्या दोर्यान व्हांवता ती उदकां व्हांवून नाश जाली आनी अशें जेरिको शाराच्या सामकार पर्जा उतरली. सगळी इस्रायल पर्जा सुके जमनी वेल्यान उतरत आसतना आख्खे राष्ट्र पलतडी पावो पर्यान सर्वेस्पराची आग पेट व्हरताले ते याज्ञीक जॉर्दना मदेंच सुके जमनीर उबे रावले. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया स्पराक जोय. जेन्ना इस्रायल पर्जा इजिप्तांतली भायर सरली, जेन्ना जेकोबाची भुरगीं पोरक्या लोलता मदली सुटोन आयली, तेन्ना जुदाचो प्राण जावंक पावलो ताचे मंदी आनी इस्रायल पर्जा जाली ताचे राज. जबाब सर्वेस्पराक जोय. हे पळोवन दोर्या पळून गेलो, जॉर्दन न्हंय फाटी सरली, बोकडा सारके पर्वत उडयो मारून लागले, मेंढरा भाशेन उडल्यो दोंगऱ्यो. जबाब सर्वेस्पराक जोय. दोर्याक कित्याक म्हूण तूं पळून गेलोय, जॉर्दन नदी कित्याक तूं फाटी सरली,
पर्वतांनो कित्याक तुमी बोकड्या सारके मारतात उडयो, दोंगरांनो कित्याक मेंढऱ्या भाशेन उडटात तुमी. जाबाब सर्वेस्पराक जोर. उद्गाराक सगळो उबी रावया. Soy, 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 soy Solvespora. Soy, 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 soy Solvespora. Soy Solvespora. Soy Solvespora. Soy Solvespora. तुज्या मुखामोलाचो पोटजोळ तुज्या चाकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. Soy, 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 soy Solvespora. Soy, 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 soy Solvespora. Soy Solvespora. Soy Solvespora. Soy Solvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रोन जेजू सरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजी चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो. 7 फावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली. 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतेल्या एका राजा पोरी सर्गीचें राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंत आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना आतां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलोलो आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बोणकोणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताच्या बरोबरचे चाकोर भोव दुखवलें आनी वचून घडलेलें तितलें आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागा बोरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबांच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजांतान बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशीचो ना. हें उलोवन सोंपयल्या उपरांत जेजू गालिलिया सोडून गेलो आनी जॉर्दाना पोलतडी जुदेयाच्या प्रांतांत आयलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो, आयच्या नोवेनाचो विशय आसोम सायबिणीचे मोजोतीन आमी बोगसणें दितली मनशां जावंक आमचे शिराव. म्हणणें आसा, टू एर इज ह्युमन, टू फॉरगिव इज डिवायन. बोगसणें दिवप म्हणल्यार देवाचें देणें
चूक करप म्हटल्यार मनशाळें. आमी मनशां कशीं चुकता वचोत आनी जायते पावण आमचे लागीं चुकी घडटात आनी जातात. आमी चुकचे ना म्हूण अशें ना. 4 पांयांचो घोडो चुकता जाल्यार 2 पांयांचो मनीसूय चुकता. तरे भाशेन आमी चुकता तितलेय पावटी गरज आसा आमची चूक आमी ओळखून घेवंक आनी बोगसणें मागूंक. वो कोण आमची चुकता तेन्ना आमी ताका बोगसणें दिवंक. पूण सोंपें जायना. हें आमी आमच्या जिवितांत पळयता. झगडीं जाल्लीं, केस्तांव जाल्लीं, वर्सांचीं वर्सां राग धरून आसा. एकामेकाक बोगसूंक ना, बोगसणें मागूंक ना, बोगसणें घेवंक ना आनी दिवंक ना. आनी एकामेका लागीं उलयनासतना, जायते पावट एकामेकाच्या तोंडाक पळयनासतना आमी ह्या संवसारांत जियेता. दुस्मानां कशीं. तर आयचो विशय आमकां बोगसणें दितलीं मनशां जावंक आपयता. एक दीस एके फामिलीन तेसाचें मागणें जातालें आनी तेस करता आसतनाच एकल्या बापायक उगडास आयलो. आयज आपणें खुंयसर कोणा लागीं झगडीं केल्या आनी ताचो राग मनान काळजान घेवन तेस कोतच्या वेळार ताका उगडास येता. आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिना जाशात जाल्यार सर्गीचो बाप आमकांय बोगशिचो ना. आनी आमच्या बापानूय हेंच मागणें. आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस. तो घरांतलो भायर सरून वेता, त्या मनशा लागीं शांती समाधान करता आनी परतून येवन आपल्या घरान आपल्या घोराब्याचो तेस करता. काय बरी देख. आपल्या जिवितांतली चूक ओळखून घेवन वचोन बोगसणें मागून परतून येवन संधान करून समाधान जाता. आनी हे भाशेन हो तेस करूंक फुडें ताका बळ मेळटा. तर प्रिदेच्या बाबा म्हणिनो बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक आनी मागूंक खेरीत खालतीकाय जाय मनशाक. आपली चूक ओळखून घेवंक खालती जावंक. देखून आमी जायते पावट मिसाचे भेटेंत वांटो घेता आसतना खालतीकायेन देवा लागीं आनी आमच्या भावा भयणी लागीं बोगसणें मागून हांव पातकी म्हणटा. पातकी म्हूण ओळखून घेता, चुकल्या म्हूण ओळखून घेता. उतरांनी, कोडण्यांनी, मोनान, चिंतनांनी, आवंड्यांनी केल्ले चुकीचे बोगसणें मागता. आनी हे भाशेन मिसाचे भेटेन पूर्णपणी वांटो घेवंक तयार जाता. तर प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो बोगसणें दिवंकूय आयज आमी खेरीत भाशेन पळयता. बोगसणां जाय जाल्यार चाकराचे वोपारींतल्यान जेजू आमकां शिकोवन दिता. रीण आसलेल्याक बोगशिलो पूण ताका आनी एकलो मनीस रीण आसलो. थोडे तो ताका बोगशिना जालो. ताच्या बायल भुरग्यांक एके भाशेन बोणकुणीन घातली, त्रास केले. दोनयांक कोडयलें तेन्ना दोनयान ताका म्हटलें, हांवें तुका बोगशिलां, हांवें तुजी दया केल्या, तशी तुवें ताची दया कोची न्हय आसली. ताका बोगशीचो न्हय आसलो. आनी आयजूय कितले पावट आमी बोगशीची. हाचे विशीं पेद्रू विचारता तेन्ना जेजू म्हणटा 7 पावटी लेगून न्हय म्हणटा 7 पावटी म्हूण 70 पावटी 7. म्हणजे चुकता तितले पावट आमी बोगसूंक जाय. हीच ती मनशाची वस्कोताय. पोतून पोतून खाला पडटा, पोतून पोतून चुकता मनीस वसोक देखून. पूण ताची वस्कोताय आमी ओळखून घेवन ताका बोगसणें दिवंक गरज. तर आयच्या दिसा तशेंच जेजू कुसारतान तो सगल्यांक बोगसणें दिता. कुसारून कळटा आसतना म्हणटा, बापा ताका बोगोस ते नकळत ते कितें करतात ते. आनी सगल्या आपल्या दुस्मानांक कुसारतान तो बोगसणें दिता आनी सगल्या आख्या संवसाराक आपले वेगेन घेता. तर प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो हीच खालतीकाय आमकां मागुया. आमची चुकी आमी ओळखून घेवंक
बोगसणे मागूंक आनी बोगसणे घेवंक एकेरीत देवाचें देणें, देवाची कृपा आमकां जाय अशें सुरवातेक आमी म्हणलां. तरीच ती कृपा आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. कालती जावंक चूक ओडकूंक, बोगसणे मागूंक आनी बोगसणे दिवंक आनी बोगसण्याची मनशां आमकां खोर म्हूण हे भेटेंतल्यान मागुया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो, आमची वस्कोतायो आनी बापाची कृपा मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बोगसण्या वयर प्रवचन करून आपले पोरचेक जाता तो आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. येसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. येसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. बोगसण्या वयर जेजूची शिकवण मनान दवरून आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक भोव करून आमकां दुखयल्यांत तांकां आमकां बापाची कृपा मागुया. येसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. येसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमी सगल्यांनी हांगा आजीर आसलोल्यांनी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून पातकांची दूख दवरून आनी संदान संस्कारा वरवीं देवा सवे आमचे संबंद घट करूंक अशें दुसऱ्यांक सदांच बोगसूंक आमकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. येसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. येसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. गोंयांत बुट्टी येवन जायते लुकसाण जालां आनी जायतो लोक जखमी जाला. तर असल्या वेळार आमच्या सरकारी वडिलांनी तांकां फावो तो आदार दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. येसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. येसूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. भोवमोगाण बापा, ही आमची खालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. बोगसण्याची मनशां कोर म्हूण आमकां मागता आसतना हें बोगसणें दिवन आनी बोगसणें मागून आनी घेवन आमचे समोन घट करूंक आनी आमकां शांती समाधानान जिवंक आनी आमच्या जिविताक खरी पेकोणी फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पेटवणे वेळार गीत घेवया C22. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान प्रेतनिंदेला मनशाच्या वावरान त्याला अशी मोगणी करूं येता.
माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विगो मोशी वोपली करून येता आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी बावळी सोराचो मासा हांगा सोरून तुजी दाना पयली शांती करूंक तुगो माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विगो मोशी वोपणी करूंक येता म्हज्या बाबा म्हणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे आत्वाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कुरपेची आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोर ताईं, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वारमारेक आमी नोमान करतना एका थाड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका मोन दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. इमोच्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराचे रोगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक, तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले. हे मोच्या उगडासाक करात. पावाडताचो गोठ पोरगोटुया. Pelo Jesuci mozara, Jesu nowianie kolo, Jesu melo Jesuci mozara, Jesu nowianie kolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचे पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदुतां आनी सरकाणी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बोगसणे दिवन बोगसणे घेवन बोगसण्याची मनशां जावंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोथरी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
काकूत काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी शांती दी. असतो जेजो कुस्सारतान ताणें सगल्यांक बोगशिलें आपल्या दुस्मनांकूय बोगशिलें आनी हे तरेन आख्ख्या मनशा कुळाक ह्या बोगसणे वरवीं आपले विंगेन घेतली पेकोणी दिली. ह्याच ताच्या जेवणांत तूं वांटो घेतली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण पूण शेका चुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. लागल्या होतम्या जेजूशी येया सुखाक नासलोले चोरीतले बिहोन दादोशी जाया तान लागल्या होतम्या जेजूशी येया सुखाक नासलोले चोरीतले बिहोन दादोशी जाया तुजे शीन येता जेजू आमचे शीन राव जेजू तो एकलोच आमचो विस्वास तो आमचो विस्वास तुजे शीन येता जेजू आमचे शीन तो राव जेजू तो एकलोच आमचो विस्वास तो आमचो विस्वास. प्रार्थुया
सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस सोदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान बोगसणें दिवंक आनी बोगसणें घेवंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. टीप 37. आंकवार मारे आमचे